मीटिंग पोस्टपोन जावपा कारण शेतकरी म्हणटा की तुमी परमिशन घेतली ना म्हणून. परमिशन घेतली ना म्हणल्यार हितून कितें आहा, आमी जेन्ना मिटींग पोस्टपोन करता तेन्ना आमी रजिस्टराक लेटर की आमी ही मिटींग पोस्टपोन करता आनी पोस्टपोन करता म्हणटा आनी त्याच एट द सेम टायम आमी तुगेले हॉलय मागले. तेन्ना कित्याक कोणीच अशें हें जालें ना की खंयचीय एजीएम करपाक की रजिस्टरा म्हणजे येतले आमी इन्फॉर्म करता रजिस्टराक, ऑलवेज रजिस्टराक इन्फॉर्म करता. जेन्ना ही पोस्टपोन जाली सुद्दां आमी रजिस्टराक इन्फॉर्म केलें. तें रजिस्टराच्यान ते म्हणटा कितें तुमकां लेटर येवपाक जाय आसलें मिटींग घे म्हणून. आनी आमी ताबडतोब कितें केली ती मिटींग 17 तारखेर कॉल आवट केली कित्याक फार्मराक ही वेल इन एडवान्स आसपाक जाय. हितून भितर आतां कितें जालें, थोडेच मोजके एक 15-16 फार्मर तर मुखार बसले आशिल्ले ते बोवाळ मारपाक लागले आनी ती मिटींग मुखार दवरपाक गेली. की अशी परिस्थिती येयली की ते धांवन एमडीच्या आंगार सुद्दां गेले. जेन्ना एमडीच्या आंगार सुद्दां धांवन थोडे येयले म्हणजे ते टायमार पुलीस भितर येयले, म्हणजे पुलीस दारार येयले आनी पुलिसे मुखार हें केलें. कित्याक आफ्टर ऑल ते आमचे फार्मर. आमी जर तांकां तर भितर उडयले कितें जालें तांकां तर 15-16 जाणां व्हरून तर भितर दवरले जाल्यार आमची मिटींग जाता आशिल्ली. पूण एक कितें जाता आशिल्लें, नांव जातालें शेतकाऱ्यांक व्हरून भितर दवरलें. पूण आमकां तें तशें करपाक नाका आशिल्लें. ताका लागून आमी कितें केली ही बोवाळ जावची न्हू म्हणून. पूण फाटल्यान आमचे मॅक्झिमम फार्मर की मिटींग जावची म्हणून हें करी. स्पेशली थोडे येवन आमकां मुखार येयले मिटींग तुमी हें करा. आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें जेंकां कोणाक मिटींग आयज नाका तेणी हात वयर काडची म्हणून आनी जाय तेणी हें करची. पूण अशी तेंच्यान परिस्थिती केली ते वोटींग सुद्दां करपाक दिना. म्हणजे एक बोवाळ केली की हें करची न्हू आमची भितर फूट पडटली ते कित्याक तांकां तर कोणा नाका आशिल्ली तेंची मेजॉरिटी पळोवची. हांव विकास प्रभू निरंकाल गणनाथ दूध सोसायटी निरंकाल. आज जी मिटींग पोस्टपोन जाली तें जी एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटी आशिल्ली तांच्यांनी रजिस्टरा कडेन पोस्टपोन करपाक म्हणजे 17 तारखेक आयची मिटींग घेवपाक परमिशन मागलेलें. जी 27 तारखेक शेड्यूल आशिल्ली डिसेंबराची ती 24 तारखेक परमिशन मागलेलें. रजिस्टरा कडल्यान परमिशन आयलें ना, रिजेक्शनूय आयलें ना, एक्सेप्टन्सूय आयलें ना, रजिस्टर सायलंट रावलो. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट सायलंट रावलो म्हणून आज ही मिटींग पोस्टपोन जाली. जे थोडे लोक आशिल्ले स्पेशली पयलींचे जे डायरेक्टर आशिल्ले जे स्वताक आपूण कायदेतज्ञ जे म्हणटा ते डायरेक्टर आशिल्ले तेंच्यांनी हो पॉयंट नदरेर हाडलो. आनी बाकीचे जे चेअरमॅन आशिल्ले ते सायलंट आशिल्ले, तांकां मिटींग जावचीशी दिसताली. पूण हो टॅक्निकल पॉयंट काडलो म्हणटकडे आमचे जे चेअरमॅन आसा ते एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटीचे तांणी हें म्हटलें की आपूण जी मिटींग आसा ती पोस्टपोन करता आनी 31 तारखेक घेता म्हणून. सो आयचे मिटींग हे खंयचे मुद्दे येवपाचे आशिल्ले? आयचे मिटींगेक मेन म्हणजे ऑडिटर अपॉयंट केल्लो तेजो आनी जो लॉस जाला ते मुद्दे येवपा आशिल्ले. पूण एक्चुली आतां मिटींग पोस्टपोन करून म्हाजे आनी कांयच फायदो ना कित्याक मुद्दे तेच आसतले. ह्यो फक्त जे आमचे चेअरमॅन आसा पयशिल्ले आयिल्ले तेंचो टायम वेस्ट केला आनी डेरीचे पयशे वगडायला. आनी हाका म्हाका दिसता रजिस्टर ऑफिसय जबाबदार आसा. जर रजिस्टर ऑफिसान जर आपलो स्टँड क्लियर केल्लो जाल्यार ही परिस्थिती उद्भवची नाशिल्ली. तुम्ही मिटींग हे येयल्ले कितें जालें काय म्हणून आयची मिटींग? आज मिटींग आसली ती लेटर तेमी आमकां हें केलें तें बेकायदेशीर आसलें. तेमी रजिस्ट्रार लेटर केल्लें पूण परत तांकां मिटींग घे म्हणून लेटर येयलें ना रजिस्टरा कडच्यान. ताका लागून मिटींग पोस्टपोन केली. मिटींग हेज प्रमाणे एक्ट बायलॉसा प्रमाणे ही मिटींग इलिगल आसली. ताका लागून तेमी ती फुडें धुकली. फुडें देखून आतां फुडली कशी कितें ती कायदेशीर आसतली काय कशी कितें? फुडल्यात तेमी प्रोसिजर रजिस्टरा कडच्यान जर परमिशन घेवन कायदेशीर कोण हाडली जाल्यारच आमी मान्यता दितले आनी फुडें मिटींग चालू करून दितले. आनी गेल्ले तुमी हे गेल्ले पळय तेका म्हाका कितें म्हणल्यार आरसेसान तांकां कांयच रिप्लाय दिलो ना. ते दुसरे चेअरमॅन सांगता की आमी रिप्लाय येयला ना म्हणटकीर तो ग्राह्य धरलो आनी ही मिटींग चालू करपाक केली ना. पूण ते तशें करून योग्य ना. मिटींगे आरसेसा कडच्यान एक लेटर येवपाक जाय आसलें की तूं मिटींग आतां ती कायदेशीर घे म्हणून. ते तांकां येयल्लें ना. ती पोस्टपोन करण्या फाटल्यान आमचे कडेन दुसरो आनी पर्याय नाशिल्लो. ताजे बरोबर हांगा जो एक कितें इगो उबो जालो पळय त्या इगोक लागून ती मिटींग आमकां आज पोस्टपोन करची पडली. इगो म्हणजे कितें आमकां हांगा आपयलें की इल्लिगल आमकां खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा इल्लिगल म्हणून. पूण ते आमकां जर रिक्वेस्ट केल्लें जर आमकां सगळ्यांक की बाबा ही इल्लिगल मिटींग आसा ती आमी बसून सॉर्ट आवट करुया आनी ती मिटींग फुडें कंटिन्यू करुया म्हणून जाल्यार हें सगळें जातलें आशिल्लें. दुसरी गोश्ट आमकां पोस्टपोन करणें आतां जो भाग आशिल्लो तो असो की लिगलाचे मनीस थंय बसल्या
ते लिगलाचे मनीस मान्यच करपाक तयार ना की ही मिटींग तुमची इलिगल म्हणून. आमी तांकां प्रोसिडींग्स आमी तांकां जे बायलॉज आसा ते बायलॉज काडून दाखयले. आतां आमी दाखोवपाची गरज ना खरी, कित्याक ऑलरेडी तो मनीस कायद्याचो मनीस जाका सहकार खात्यांतलो कायद्याचो तज्ञ म्हणून बसयला. म्हणून ताकाच जर हें खबर ना की बाबा ही मिटींग इलिगल काय इलिगल, तोच संभ्रमान आसा, ताका आमी सांगचें पडलें. म्हणजे तुमी विचार करात की ही परिस्थिती डेरीची तशीच आनी गव्हर्मेंटाची तशीच.